नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश पुरवामणकर. टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. सोनारवाडो सांतिमळ राया भाड्याच्या कुडीत रावपी कामगाराचो खुनाच्या घडणुकी उपरांत 2 जाण फरार. पुलिशेन चवकशे खातीर एकल्याक घेतलो ताब्यात. नंद्रान मोल्या राष्ट्रीय महामार्गाचेर बंद पडिल्ल्या ट्रकाक धपको दिल्ल्यान 2 जाण सोंपले. दोगूय कर्नाटकाचे पुलीस तपास चालू. दोन 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेक नावेली मतदारसंघात फुलतले भाजपाचे कमळ. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचो दावो. आदले मुख्यमंत्री भाजपात आयल्यार तांकां दितलो येवकार. भाजपाची तिकेट कोणाक दिवपाची हे थारायतलो पक्ष, सांगता मांद्रेचो आदलो आमदार दयानंद सोपटे. सालिगांव बेकायदेशीर IPL बॅटिंग रॅकेटाचेर पुलिसांची धाड. तिगांक अटक. सुमार 1,20,000 रुपयांचे सामान जप्त. सालिगांव विलात बेकायदेशीर रितीन सुरू आशिल्ल्या IPL बॅटिंग रॅकेटाचो पर्दाफाश. टाळ मृदुंगाच्या तालार भूपराज गजर करीत विठ्ठलापूर सांखळे वीरभद्र जालो उमेदीन. आनी आतां खबरो विस्तारांत. 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेक नावेली मतदारसंघात भाजपाचेच कमळ फुलतले असो दावो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें केला. 2022च्या वेंचणुके वेळार नावेली मतदारसंघातल्या नारी शक्तीन नेटान प्रचार केल्ल्यान येता ती वेंचणूक भाजपाची जैत जातली अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. हाज्या फाटल्यान खरी क्रेडीट जर कोणाक वता आसत जाल्यार ती नारी शक्ती नावेली मतदारसंघातली आमचे कार्यकर्ते आसात, पण प्रमुख नारी शक्ती ज्यांच्यानी रात आनी दीस काम केलां त्या नारी शक्तीक हाचें क्रेडीट वता. ज्या पद्दतीन म्हाका खबर आहा इलेक्शनाच्या पिरियडाक 3-4 फावटी हांव स्वता आयलां आनी हांव कंटिन्युअसली नियाळ घेतालो, कंटिन्युअसली हांव फॉलोअप करतालो. उठून सामक्यो आमच्यो महिला कार्यकर्त्यो प्रत्येका कडेन वचून कन्विन्स करताले. हांगासर फक्त म्हणजे प्रश्न उल्हास आमदार जावपाचो नासलो, प्रश्न आशिल्लो हांगा कमळ फुलपाचो. आनी परतूय सांगता 27 हांगा कमळ फुलतले काय ना, फुलतले काय ना. भारत माता की भारतीय जनता पार्टीचा कोण फुलयतले? आमी फुलयतले. ओके, आमी जर फुलयतले आसत जाल्यार आतां पासून आमी परत एकदा कामाक लागची पडटली. तो सांगता आसतना सांगता ताका मातशी संवय जाल्या स्टेजीर येयलो काय कितेंय बडबडपाची. हांव स्पश्ट सांगता, तो आमदार तो लिडर तेणी थोडेशें स्पश्ट बरोवचें आनी काम करून घेवचें. नाव यू आर द लिडर, तुका तें कळपाक जाय. खंयच्या कार्यकर्त्याचें काम उरलां ताका घेवन तूं म्हाजे कडेन येवन तुका घेवन येवपाचो रायट आहा. आनी प्रमुख कार्यकर्त्याक तर 100% रायट आहा तुका घेवन येवपाचो. हांवें केन्ना ना म्हटलें जाल्यार म्हाका सांग तूं, हांव तांच्या तुजेर विचारता. म्हाका दिसता म्हाज्या इतको आमदाराक म्हणजे आमदाराक आनी लोकांक मेळपी मुख्यमंत्री आसचो ना, हांव ठामपणे सांगता. आनी उलट तेणी हाडूंक ना न्ही जाल्यार शेनवार आनी आयतार तुमी सांखळे या. हांव खोटें सांगना. शेनवार नाल्यार आयतार हांव तुमी चॅक करत आसा काय ना तो आनी सांखळेंतल्या रवींद्र भवनान येता. बट बींग अ लिडर ताजी जबाबदारी आसा. कार्यकर्त्याचें बेजीक काम हें कशेंच उरपाक जायना. सरळ म्हजें म्हणणें आसा, मागीर तें कोणाचें उदकाचें आसतलें, लायटीचें आसतलें, गटराचें आसतलें, खंयच्यो जायत्यो फातरी आसतल्यो, ताच्या घरांतले वेगळे विशय आसतले, सुटोवपूच जाय. 9,000 जर मेंबर हांगासर जाले आसत जाल्यार 9,000 जाणांचे प्रश्न सुटोवपाक जाय म्हणून तुका निवडून दिल्लो आसा. हें म्हजें ठामपणे मत. नंद्रान मोल्या दुचाकीन रस्त्या कुशीक पार्क केल्ल्या ट्रकाक धपको दिल्ल्यान 25 वर्सांचो चालक राजेश देसाय हाका जाग्यारूच मरण आयलें. फाटल्यान बशिल्लो निखिल मांडेवाल वय 24 हाका धारबांदोड्या भलायकी केंद्रांत मरण आयलें. दोगूय मूळ कर्नाटकाचे. आमी मोले हांगा आसा
जे जाग्यार सकाळी नंद्रण हांगा राष्ट्रीय महामार्गाचेर एक सकाळी 6:30 वाजता एक अपघात जालो आनी त्या अपघातात जे दुचाकी चालक आनी फाटल्यान बसले आहा तो हांकां दोगांकूय मरण आयलें. अशें आयकता की ती कर्नाटकाचे राजेश आनी निखील. राजेश हे सकाळ मोलेंच्यान कर्नाटका वचपा वयताले आनी ट्रकूय बी मोलेंच्यान कर्नाटका गेल्लो. तो ऑनबोर्ड नंद्रण थंय वाटेर ट्रकाक कितें तरी बिगाड जाली आनी तो बंद पडलेलो आसलो. हेंच्यांनी जी मोटरसायकल येताली तेंच्यांनी सकाळी 6:30 सुमार ताका फाटल्यानच्यान बंद ट्रकाक फाटल्यानच्यान बरोच धडक दिली आनी ते धडकेन चलयतालो तो राजेश आनी फाटल्यान बसले तो निखील. हे दोगांय कर्नाटकाचे. तांकां दोगांय जाग्यार गंभीर जखमी जाले आनी हांगा हॉस्पिटलान तांकां दोगांकूय मरण आयलें. जेन्ना कुळे पुलिसांक हेची म्हायती मेळ्ळी आनी तेन्ना कुळे पुलीस निरीक्षक राघोबा कामत हेच्या मार्गदर्शना खाली जो हवालदार आसा भैरू आनी जी उपनिरीक्षक विभावरी हेंच्यांनी थंय वचोन तो पंचनामो केल्लो आसा आनी रितसर तेंची जी बॉडी आसा दोगांची ऑस्पिसियो मडगांव हांगा पोस्टमॉर्टम करपा खातीर धाडलेली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पुणेच्यान एकनाथ खेडेकर. आदले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार पक्षात परतून येतात ही बरी गजाल. भाजपाची तिकीट कोणाक दिवपाचें ते पक्ष थारायतलो. जाणी आपल्याक मतां दिला तांचे खातीर आनी पक्षा खातीर आपूण सदांच वावुरतलो म्हणून आदलो मांद्रेचो आमदार दयानंद सोपटे उलयलो. भारतीय जनता पक्ष एक असो एकमेव पक्ष आसा हांव देशांत म्हणना जगाचे नंबर 1 पक्ष. ज्या पक्षाची सदस्य संख्या जर पळयली खूपच जास्त. म्हणजे अशा पक्षाकडे जे इवन पक्ष सोडून गेल्ले ते परत येवपाक पळयता. आता तुम्ही म्हटले पार्सेकर सराबद्दल म्हाका प्रश्न केला. आता अध्यक्ष पक्षाचो प्रदेशाचो अध्यक्ष असल्या कारणान तांकां जबाबदारी आसा पक्ष कसो वाडोवप, नवे घेवप, जुने जाणटे घेवप. आणि जर पार्सेकर सर पक्षान परत येयलो म्हाका कांयच प्रॉब्लेम ना. हांवें तेजें स्वागत करता. कारण जितकी लिडर पक्षान जे येतात नॉट ओन्ली इन मांद्रे, आज जर पळयले जाल्यार सगळे इवन सालके सुद्दां जे आमचे मायनॉरिटीचे जे भाव आहात भयण आहात ती सुद्दां BJPक जॉयन जातात. म्हणजे BJPक त्यांच्या बरोबर म्हाजें एक मत आहा, म्हणजे प्रदेशाच्या अध्यक्षाच्या बरोबर म्हाजें मत आहा की जास्तीत जास्त कार्यकर्ते आमी जोडप, म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचे जोडप. ते कोणाक घेवप न घेवप पक्ष ठरयता. पण जे येतात तांकां येवनी वेलकम. म्हाका होच प्रश्न एका आमच्या पत्रकार भावान जिताच्या संबंधान जायतो. हांव म्हणलें मोस्ट वेलकम. तर तिकीट हे पळय, तिकीट हे पक्षाचे लिडर ठरयतात आणि ह्या प्रश्नाचें उत्तर हांव तुमकां दिवंक शकना. कारण हो प्रश्न जरी तुमी म्हाका विचारलो हांव उत्तर म्हाजेशें आसा पण ते उत्तर हांव दिवंक शकना. ते उत्तर हांवें दिवप म्हणजे आमचे पक्षाचे लिडर जे आसात इनडायरेक्टली तांचो इन्सल्ट करप. म्हणून तिकिटीच्या संदर्भात पक्ष निर्णय घेता. राज्यात बेकायदेशीर रितीन चलपी गैरकारभारांच्या प्रकरणांनी वाड जायत चल्ल्या. सध्या IPL क्रिकेट सर्त चालू आशिल्ल्यान सर्रासपणान बॅटिंग लावप चालू आसा. साळगांव पुलिसांनी साळगांवच्या एका विलात धाड घालून बेकायदेशीर रितीन चालू आशिल्ल्या IPL बॅटिंग रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. ह्या प्रकरणात मूळ गुजरातच्या मोहित छाबलानी, नितीन कुमार वालेचा आणि बिहारच्या आलम जफर ह्या तिगांक दुबावितांक अटक केलेले आसा. तांचे कडल्यान एक मोबायल फोन, एक लॅपटॉप आणि 1,20,000 रुपयांचे सामान जप्त केला. साश्टी तालुक्यातल्या दर्यादेगांचेर हालीं तेंपार पर्यटक शेणपाच्यो घडणुको वाडला. नव्या वर्सा सुरू जाल्ल्याक एप्रील मेरेन साश्टी तालुक्यातल्या दर्यादेगांचेर 8 पर्यटक शेणिल्ले. सोदवावर करून शेणिल्ल्या पर्यटकांक सोदून काडपाक पुलिशेक येस आयले. साश्टी तालुक्यातल्या दर्यादेगांचेर हालीं तेंपार पर्यटक शेणपाच्यो घडणुको वाडल्यात. नवे वर्स सुरू जाल्ल्याक एप्रील मेरेन साश्टी तालुक्यातल्या दर्यादेगांचेर 8 पर्यटक शेणिल्ले. 8 पर्यटकांमदले शेणपी 6 पर्यटक अल्पवयीन आशिल्ल्याचें कळटा. सुदैवान शेणिल्ल्या 8 पर्यटकांक सोदपाक पुलिशेक येस आयले. दर्यादेगांचेर शेणपी पर्यटकांचें प्रमाण वाडिल्ल्यान दर्यादेगांचेर भोंवताना ल्हान भुरग्यांची आनी आपल्या सामानाची काळजी घेवपाचें आवाहन पुलिसांनी केलां. ह्या वर्साक जानेवारी ते एप्रील मेरेन 8 पर्यटक शेणिल्ल्याच्यो कागाळी ह्यो पुलीस
पर्यटन पुलीस जावं कोलवा पुलीस हांगा नोंद जाल्ली आसात आनी ताजे नंतर तांणी ताजो यशस्वी रित्या शोध लावन सगळे सोपस्कार पूर्ण करून तांच्या फॅमिलीच्या स्वाधीन तांकां केल्ले आसात. मेन म्हणजे ह्या 8 6 जे आसात हे अल्पवयीन भुरगे आशिल्ले आनी तांकां पुलिसांनी सोदून काडले. साश्टी तालुक्याची जी किनारपट्टी आसा ती खूब लांब लचक आसा जी बेतलबाटी सुरू जाता आनी मोबरार काबार जाता. 5 एप्रिलाक एक घडणूक पयली घडली ती म्हणजे एक नवविवाहीत जोडपें जे जयपूरच्यान गोंयांक आयिल्लें आनी ते थंय कोलवा किनारपट्टीचेर ताजे वातावरणाचो आस्वाद घेताले म्हणजे एन्जॉय करताले तेन्ना घोवाच्या नजरेक आयलें की आपली बायल ना जाल्ली आसा म्हणजे सायडीक खंय ताका नजरेक येना जाली शेणल्या अशें ताका नजरेक. ताणें ताका फोनाचेर कॉन्टेक्ट करपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना ताजो मोबायल स्विच ऑफ आयलो. ताजे नंतर ताणें रोखडेच पर्यटक पुलीस जे आसात कोलवा तांकां ह्या घडणुकेची म्हायती दिली. अथक परिश्रमा नंतर आनी अथक संख्ये शोधकार्या नंतर सांजेर म्हणजे एक 4-5 वरांनी ताजी बायल तांकां पुलिसांक सापडली. ताजे नंतर रितसर जे सोपस्कर आसात हे सगळे पूर्ण करतकीर तांणी ते बायलेक घोवाच्या स्वाधीन केलें. पुलिसांच्या म्हणण्या प्रमाणे पुलिसान आव्हान केल्लें आसा पर्यटकांक की जेन्ना तुमी कोलवा भोंवपाक येतात तेन्ना एकठांय रावात, भुरग्यांक एकटे सोडनाकात आनी आपल्या सामानाची बी जी काळजी घेयात. जर कोणी तुमचो शेणला अशें तुमचे नजरेक आयलें जाल्यार त्वरीत जे कोलवा पर्यटक पुलीस आसात तांकां हाजे बद्दलची सुचोवणी दियात ना जाल्यार कोलवा पुलीस स्टेशनार हाजी म्हायती दियात. त्या प्रमाणे रोखड्या शोध कार्य घेवपाक मेळटा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरांग प्रभू कनेक्टर. सत्तरी मोर्ले वाठारांतल्या वाळवंटी न्हंयच्या उबो गुणो वाठारांत भायल्या लोकांक न्हावपाक बंदी घालची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केला. ह्या विशीं सत्तरीच्या उपजिल्लो अधिकाऱ्याक निवेदन पत्र सादर केलां. ताची कॉपी केरी आनी मोर्ले पंचायती सयत वाळपय मामलेदाराक दिल्ल्याची म्हायती मेळिल्ली आसा. पळयात पुराय बातमी. सत्तरी तालुक्यातल्या मोर्ले वाठारांत व्हांवपी वाळवंटी न्हंयच्या उबो गुणो वाठारांत गरमेच्या दिसांनी पिकनीक मनोवपाक तशेंच न्हावपाक जायते पर्यटक तशेंच गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान लोक येतात. हे पर्यटक न्हंयदेगेर चूल घालून जेवण शिजयतात आनी उरिल्लें अन्न तशेंच प्लास्टीक आनी बाटल्यो थंय सोडून वयतात. ह्या कोयराक लागून पर्यावरणाचें लुकसाण जाता. तशेंच कांय पर्यटक मोठमोठ्यान म्युझीक लावन नाचतात. ह्या आवाजाचो थळाव्या लोकांक बरोच त्रास जाता. कांय तरणाटे सोरो पिवन न्हंयत न्हांवतात. हाका लागून थंय बुडून मरपाची प्रकरणांय वाडल्यात. फाटल्या म्हयन्यांत ह्या न्हंयत न्हावपाक गेल्ले कडेन मेर्शेच्या 19 वर्साच्या तरणाट्याक बुडून मरण आयिल्लें. देखून भायल्या लोकांक न्हावपाक बंदी घालची अशी मागणी थळाव्या नागरिकांनी केल्या. हे विशीं सत्तरीच्या उपजिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन पत्रय सादर केलां. गुणो म्हणून मोर्ले आनी केरीच्या हद्दीन येता. थंय एक इन्सिडंट जाल्लो. एकटो भुरगो एक यंग भुरगो बुडून मेल्लो आसलो. सो त्या खातीर आमी एक रिप्रेझेंटेशन दिलां मामलेदाराक पयलीं दिल्लें प्लस डेप्युटी कलेक्टराक आनी PIक आमी रिप्रेझेंटेशन दिलां की हांगा न्हावपाचें बॅन करपाचें म्हणून. हांव लोकां कडेन मागता की ह्या हद्दीन तुमी न्हांव नाका कित्याक ही न्हंय जी आसा ती भरपूर खोल आसा. कोणाक खबर ना कितें आसा तें. सो त्या खातीर तुमकां एक विनंती आसा की हांगासर न्हांव येवपाचें न्हू. आनी हांव मोर्ले पंचायतीचो सरपंच तुमच्या कडेन कळकळीची विनंती करता की तुमी हें बंद करपाचें न्हावपाचें. थँक्यू. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर सपना सामंत. गोंयांत आतां शेतकार चड वाडल्यात. लोक आतां मोठ्या प्रमाणांत भाजी रोयतात. ताका लागून भायल्या राज्यांतल्यान म्हळ्यार बेळगांवच्यान भाजी आयात करप 25 ते 30% बंद जाला. गोंय आतां भाजी रोवपाचे बाबतींत स्वयंपूर्ण जावपाचे वाटेर आसा म्हणून फलोत्पादन महामंडळाचो वेवस्थापकीय संचालक चंद्रहास देसायान म्हायती दिली. पळयात पुराय बातमी. गोंय आतां भाजी रोवपाच्या बाबतींत स्वयंपूर्ण जावपाचे वाटेर आसा. फाटल्या 6 वर्सांची आंकडेवारी पळयली जाल्यार सादारण 30 ते 40 वर्सां पिरायेचे 200 ते 300 नवे शेतकार शेत वेवसायान उतरल्यात. मोठ्या प्रमाणात शेतकार आतां आपल्या पोरसांनी वेगवेगळ्या भाजयांची लागवड करतात. ताका लागून आतां 25 ते 30% बेळगांवच्यान भाजी आयात करप बंद केल्या अशी माहिती फलोत्पादन महामंडळाचो वेवस्थापकीय संचालक चंद्रहास देसायान दिली. भाजी जी प्रकार आसात ते सगळे प्रकार गोंयांक जायनात. चड अशे कांदो, बटाट, टमाट आनी बाकीचे थोडे प्रकार हे आमी भायली स्टेटीसान हाडटात. चडांत चड कर्नाटका आनीक महाराष्ट्रा. आनीक हे सोडून जे प्रकार आमचे गोंयांक जातात ते गोंयकार आतां खूब करपाक लागला.
आमी जर टोटल स्टॅटिस्टीक आमगे हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचे जर पळयलें जायत लास्ट 6 years तर सादारण 200 ते 300 नवी फार्मर आमकां एड जाला. तशेंच आमी जवळ जवळ 700 मेट्रीक टन लास्ट 6 वर्सांक आनी आज पळयलें जायत तर भाजी इन्क्रीज केला. 700 टन इज अ गुड फिगर. तशेंच आमी 2.5 कोटी रुपया चड दिलात. सो आमी ह्या वर्साक जवळ जवळ 6 कोटी 67 लाख जवळ जवळ 6.25 कोटी पयशे आमी गोंयच्या फार्मरांक दिला. आनीक आमी 2 नवी प्रोक्युरमेंट सेंटरां गोंयांत ओपन केला. पयलीं आमची 15 प्रोक्युरमेंट सेंटर आशिल्लीं, आज ती 17 जालात. हें सगळें पिक्चर कितें सांगता की गोंयांत भाजी वाडोवप खूब वाव आसा आनी वाडत आसा. आनी हें सगळें करता आसतना आमकां चड अशे प्रकार भाजयेचे येतात ते तवशी, भेंडो, चिटकी मिटकी, कोकण वांगी, जिती मिरसांग, कॅबेज, तेंडली अशे प्रकार आमकां चड येतात. आनी हे जेन्ना आमकां सगळे भाजयेचे प्रकार येतात तेन्ना आमी बेळगांव सावन भाजी हाडपाची ते प्रकार आमी हाडनात किंवा कमी करतात. हे सगळे स्टॅटिस्टीक पळयल्यार गेल्या 6 वर्सांक आमी जवळ जवळ 25 ते 30% इम्पोर्ट कमी केला. पुराय गोंयांत आतां फलोत्पादन महामंडळाची वट्ट 17 दुकानां जाल्यात. ह्या दुकानांचेर 56 तरेच्यो वेगवेगळ्यो भाजयो विकपाक हाडटात. तातूंत लागीं लागीं 10 ते 12 प्रकारच्यो गोंयांत रोयिल्ल्यो भाजयो लेगीत विकपाक दवरतात म्हूण देसायान सांगलें. आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत सांगता की आमी चडांत चड स्वयंपूर्ण जावपाक जाय. तातूंत आमची भाजयेची जर पळयलें जायत तर आमी स्वयंपूर्ण जावपाच्या वाटेर आसात. आनी अजून जर आमी प्रयत्न केलो तर आमी अजुनूय पर्संटेज ही 50% पर्यंत व्हरूंक शकतात. आनीक सांगपाची म्हणल्यार हातूंत भाजी प्रोडक्शनाक चडांत चड यूथ येता. सादारण 30 to 40 ह्या वर्साचे पिरायेचे भुरगे हातूंत भाजी प्रोडक्शनाक येतात. ते मागीर काणकोण आसूं, धारबांदोडा आसूं, मडगांव आसूं किंवा पेडणे, वालपय ह्या एरियेंतल्यान सुद्दां खूब येतात. हाका कारण कितें आसा की तांकां एश्युअर मार्केट मेळटा आनी एश्युअर रेट मेळटा. सो जेन्ना तूं भाजी किंवा कसलीय शेती मालाची प्रोडक्शन करता आनी जर तुका रेट फिक्स आसा आनी घेवपाचें सेंटर फिक्स आसा तर भंय दिसना. कारण फ्लक्च्युएशन खूब जाता. जेन्ना चड प्रोडक्शन जाता तेन्ना रेट डावन जाता. पूण ह्या भाजये बाबतींत अशी ना. आमची गोंय सरकारान तांकां एश्युअर मार्केट दिला, एश्युअर रेट दिला आनी एश्युअर कलेक्शन सेंटर दिला. सो गोंय सरकार भाजी वाडोवपा खातीर शेतकऱ्यांक खूब प्रोत्साहीत करता. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकार. लोकांच्या सुरक्षे खातीर तशेंच येरादारी खातीर स्ट्रीट लायटीच्यो गरज खूब आसता. मात गोंयची राजधानी पणजेंतली कांय स्ट्रीट लायटी बंद पडल्यात. हाका लागून लोकांची बरीच गैरसोय जाला. सरकारान हातूंत लक्ष घालची अशी मागणी थळाव्यांनी केला. राजधानी पणजेंत मोठ्या प्रमाणात पर्यटक तशेंच कामा निमतान गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतले लोक येतात. ताका लागून सगळ्या तरेच्यो साधन सुविधा आसप गरजेचें आसा. हातूंतली म्हत्वाची सुविधा म्हळ्यार स्ट्रीट लायट्स. लोकांक सुरक्षीत रित्या भोंवपाक, येरादारी वेवस्थीतपणान चलपाक स्ट्रीट लायटी गरजेच्यो आसता. पणजे शारांत दर एका सुवातेर लायटीचे पोल आसात. मात रातच्या वेळार ह्यो लायटी पेटच्यो सांडून दिसाच्यो लायटी पेटिल्ल्यो दिसून येतात. सरकारान ह्यो स्ट्रीट लायटी फकत सोबीतकाये खातीर घातल्या आनी कोट्यांनी रुपयांची वाट लायल्या असो आरोप लोकांनी केला. हाका लागून लोकांची गैरसोय जाल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. स्मार्ट सिटीचेर इतले करोडाचे करोड मोडल्या, इतले डिवेलपमेंट करता म्हणून दाखयता सरकार आमकां. पूण मेन म्हणटा ते तुमी स्मार्ट सिटीचे पळय खांबे घातलेले आसा सगळ्याक. पूण एक लायट पेट्टा जाल्यार सरकाराक येवन हांगा सगळ्याक पणजेन वॉल्त मारूंक जाय. सरकाराक खबर कितें आसा? सरकार फक्त एसीच्या गाडयांनी भोंवता आनी ताका तें कांयच खबर ना. ताका आपल्या बंगल्यान बरे बरे लायटी मेळटा आसतल्यो, बरे बरे VIP ट्रिटमेंट मेळटा. पूण जो पळय लोकल लोक आमचो पळय बेश्टो आम आदमी म्हणटा पळय तसो आमी जो पळय लोक आसा तो कितलो सफर जाता. तुमी बारीक साणेन पळयात हांगा सगळ्याक पणजेन, आख्ख्या पणजेन, जावं तालिगांवच्या एरियान, जावं करंजालेच्या एरियान, आख्ख्या दोनापावल तुमी पळयात
खांब्याच्यो बऱ्यो बऱ्यो व्हडल्यो सामक्यो लायट्यो घातलेल्यो आसा, डेकोरेशन कशें केल्लें आसा. पूण ह्या डेकोरेशन करता तुमी पळयात कितल्यो लायट्यो चलता आनी कितल्यो लायट्यो चलना पळय ते. ह्या प्रमाणे तुमी म्हाका सांगा सेफ्टी कशी आसतली, आमच्या बायलांक आनी भुरग्यांक सेफ्टी आसतली. कितलो लोक हांगा जॉगिंगाक वता आसतलो. ह्यो स्ट्रीट्स केल्ल्यो आसा त्यो मिरामार, दोनापावल तुमी पळयात लोक थंय भुरगीं घेवन कुत्र्यांक घेवन चलता. थंय कितेंय जावंक शकता रातचें. कित्याक हांव म्हजें स्वताक तुका सांगता एक्सपिरियन्सान, हांव म्हज्या कुत्र्याक घेवन थंय वयता. पूण म्हाका इतलो भंय दिसता कित्याक थंय इतले घाटी जावं भायले ट्युरिस्ट कसले भरलेले आसता. कितें कितें थंय चलता तें म्हज्यान तुमकां सांगूंक जायना. पूण जरी थंय सगळ्याक लायटी पेट्टल्यो जाल्यार हें जावपाक पावचें नाशिल्लें. आनी कितें कितें चलता म्हणून आमी जाणा. तर गोडे ड्रग्साचे बिझनस चलता आसले. भुरगीं थंय स्कुलाची शारदा मंदिर स्कूल आसा थंय आनी किंवा दुसरी स्कुलाची भुरगीं आसा ती गोडे थंय येता आसतली. थंय कितें म्हणून सांगूंक जायना, कितें घडत म्हणून त्या भुरग्यांक सांगूंक जायना. थंय कोण कोण येता ट्युरिस्ट भरल्या. तुमी जाणा गोंयान ट्युरिस्ट कसले कसले येयल्ले आसा. आमी नको कसले ट्युरिस्ट, ते बरेय आसता वायटूय आसता. पूण तांकां हे एडवांटेज घेवंक मेळटा की बाबा सगळ्याक काळोख आसा, काळखान आमी कितें करुया, कांड करुया म्हणून. म्हणून हांव सरकार कडेन विचारता तूं फक्त ह्यो खांबे घातले ते कितें डेकोरेशनाक घातलेले आसा. आमच्याच वाड्याक आमी सातेनीस हांगा रावता हांव. थंय आमचे 2 खांबे आसा ताका लायटी ना आनी रातचो सामको डार्क सारको काळोख जाता सारको. इतली भंय दिसता भायर सरपाक. भुरग्यांक घेवन कोणूय बावडी बसी मेळना, रातच्यो केन्ना बसी मेळना जाल्यार ती चलोन वयता. तांकां कितली भिरांत आसतली. कित्याक कोणूय येवंक तांकां एटॅक करूंक शकता किंवा चोरयो जावंक शकता. आनी हांव सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करता जाता तितले बेगीन एवरी लायट आमच्या पणजेन तशें तालिगांवच्यान, करंजल्याच्यान, दोनापावलच्यान सगळ्या चड करून मिरामार जो पळय वाटावर वॉकिंगाक केल्लो आसा, लोक थंय चड भरलेलो आसा, त्या वाटेर चड करून लायट्यो आसूंक जाय. आनी हें म्हजो रिक्वेस्ट आसा, हें करूंकूच जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वर्षा अश्वेकार. विठ्ठलापूर सांखळे नामनेच्या चैत्र उत्सवातले मुखेल आकर्षण आशिल्लो वीरभद्र उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयलो. हातात धारेच्यो तलवारी घेवन नाचपी वीरभद्राचो थरार पळोवपाक लोकांची गर्दी आशिल्ली. टाळ मृदंगाच्या तालाचेर भूपराज असो गजर करीत वीरभद्रान खाशेलो नाच सादर केलो. ह्या वीरभद्र सुवाळे उपरांत श्रीची रथांतल्यान मिरवणूक काडली आनी ह्या उत्सवाची सांगता जाली. चैत्र उत्सवांतल्या निमाण्या राती वाळवट न्हंयतेगेर आशिल्ल्या देवळान वीरभद्राक खाशेले वेशभूषेन सजयता. उपरांत वीरभद्र विठ्ठल रखुमाई देवळाच्या प्राकारांत दाखल जाता. थंय ताच्या फाटल्यान प्रभावळ बांदता. ते आदी पुंडलीक देवळा कडेन गेल्ली श्रीची पालखी परतून मुख्य देवळा कडेन येता. प्रभावळ बांदले उपरांत वीरभद्र मदेकान दवरिल्ल्या बांकड्याचेर उबो रावता. देवाक पांयां पडटा. ते उपरांत ताच्या दोनूय हातांनी दारेच्यो तलवारी दिता. बांकड्याचेरूच तलवारीत नाचयत वीरभद्र आपल्या खाशेल्या नाचाक सुरवात करता. मुखार जमनीचेर रचिल्ल्या तणाक वर्तुळाक उजो लायता. वीरभद्र बांकड्या वयल्यान खाला उडी मारून पेटपी तणा भोंवतणी पावलां मारीत नाच सादर करता. थंय थारावीक फेरयो मारले उपरांत वीरभद्र मुख्य माटवान धांव मारता. मुख्य माटवान जमिल्ल्या व्हड संख्येंतल्या लोकां मुखार वीरभद्र टाळ पकवाजाच्या तालार पावलांचो ठेको धरीत माटवान नाच सादर करता. मदींच ल्हानसो सुसेग घेतना भूपराचो गजर चालूच आसता. हातांतल्यो दारेच्यो तलवारी नाचयत पावलां मारीत नाच करपी वीरभद्राचो हो थरार हजारांनी संख्येन हाजीर आशिल्ल्या लोकांनी अणभवलो. चैत्र महिन्यात साखळी जी परंपरा आसा जवळजवळ 550 वर्सांची परंपरा आसा आणि ह्या परंपरेचे मुख्य आकर्षण म्हणजे वीरभद्र उत्सव. शिरोळकरचे घराणे आसा त्या घराण्यान ह्या वीरभद्र सादरीकरण करपाचो मान फावो. खरें म्हळ्यार गोंयांत खूब कडेन वीरभद्र जाता पण फाटल्या टायमार जो वीरभद्राची जी परंपरा आसा ती साखळीकूच आसा. पण दुसरें म्हळ्यार हाडून आमचे भावनीक नाते आसा. एक परंपरागत जो फॅमिली आसा हिंदूची फॅमिली आमचेच एक फॅमिली आसा किंवा आमचे ह्या वाड्या विठ्ठलापूर जे वाडे आसा आमचे वाद्यवृंद आसा सगळे विठ्ठलापूरचे लोक ते करतात आणि प्रत्येकाकडे ही परंपरा कामां वाटून दिल्ली आसा. त्या प्रमाणे हे देवाची शिस्तबद्ध क्रिया
हे सण आसा आणि पुराय गोंयचो लोक हो उत्सव किंवा गिरिवासाचें दर्शन घेवपाक मुद्दाम हांगा येता. म्हणटकूच ही प्रिंट मिडिया किंवा इलेक्ट्रॉनीक मिडिया जाल्ल्या कारणान ह्या उत्सवाचें स्वरूप मोठ्या प्रमाणात जाला आणि खरें म्हटल्यार गोंयभर ते गोंयाच्या भायर ही नामना पावोवपाक त्या मिडियाचे खुबशे म्हाका दिसता सहकार्य आसा. आमचे पुलीस भाव हांगा सहकार्य करतात, सगळो गांवचो लोक हाका सहकार्य करतात आणि हो उत्सव व्यवस्थितरित्या फाटली कितलीशीच शक्का किंवा परंपरेनुसार हे सण आसा जी आमची देवस्थान समिती आसा आनी कुटुंबी आसा हे सबंद हांगा सहकार्य आसता. एक म्हणजे हाजो जो गिरिनगराची रूपरेखा आसा किंवा रुद्ररूप हे पळोवपाक आणि ही पद्धती रागाचेर ही बंदिशान हे वाद्य चलता ताका लागून वातावरण एक वेगळें गांभीर्य निर्माण जाता. म्हणटकूच ह्या उत्सवाचें दर्शन सगळ्या लोकांनी घेवचें उत्सवाचो पळोवपाचो आणि हे उत्सव पळोवचे वाली आमची भावनीक ताक निभावना प्रत्येकाक दिसता ह्या हातून आपूण वांटो घेवचो आणि अशा तरेन ह्या देवदेकांच्या पुण्यान खरें म्हणजे सांखळी हो देवांचो गांव, देव देवतांचो गांव आणि ताका लागून ह्या चैत्र म्हयन्याचे मुख्य आकर्षण चैत्र उत्सवाची. वीरभद्र सुवाळ्या उपरांत श्रीच्या रथाची मिरवणूक काढली. रथ ओडले उपरांत उत्सवाची विधिवत सांगता झाली. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. ह्या आशिल्ल्या टी टायम बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम आपके प्रमोशन का एलिवेटर. पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.